बंद कर स्क्रॅप यार्ड बंद कर स्क्रॅप यार्ड बंद कर आमका नका स्क्रॅप यार्ड आमका नका स्क्रॅप यार्ड आमका नका allow us to breathe fresh air. येवकार तुमकां सगळ्यांक आमी सध्या आहा ते म्हटल्यार सांताक्रूज मतदारसंघातल्या मेर्शे गांवांत 27 जुनाक एक इन्सिडंट घडलो मेर्शे हांगासर तो म्हटल्यार बामण वाड्याचेर हांगासर एक फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता स्क्रॅप यार्ड आसा आनी ह्या स्क्रॅप यार्डान क्लोरीन जी गॅस आसा ती लिकेज जाली आनी खुबशे लोकांक जे स्थानीक लोक आसा हांगासर रावपी तांकां हे जाले प्रॉब्लेम जाले आनी खुबशे लोकांक हॉस्पिटलायज केले. सो नेमको इशू कितें आसा तो आमी जाणून घेवपाक खास आमी मेर्शे हांगासर बामण बाट हांगासर की ही ह्या जे आमचे स्क्रॅप यार्ड आसा हांगासर क्लोरीन गॅस कशी लिकेज जाली आनी कितें जालें आमी तेंच्यान जाणून घेतले. तर सडनली कितें जालें सडनली एक गॅसीचो स्मोक आयलो सकाळ फुडें एक 4 सुमार गॅसीचो स्मोक आयलो आनी सगळ्यांक जेन्ना पळय इफेक्ट जालो सगळीं न्हिदलेली दारां बिरां बंद आसलीं सगळ्यांक इफेक्ट जालो आनी दोळे चुरचूरूंक लागले आनी तो स्मोक जो आसा तो इनेल जाल्ल्या कारणान तो थोड्यांच्या भितर गेलो म्हूण तांकां मागीर अनइजी कशें फील जालें आनी ते थोडे गुळेन पडले बी आनी दोळे चुरचुरूंक लागले. जेन्ना पळय असो इन्सिडंट जाता तेन्ना आमी पंचायतीक कळयता पूण पंचायतीन म्हाका असो अनुभव आयलो की थंय फक्त कॉम्प्रोमायज जाता आनी थंय कांयच जायना एक्शन कांयच जायना. ह्यो फक्त टेम्पररी हेजेर कांय उपाय हे करून कांय फायदो ना हेका फक्त परमनंट उपाय आमचे डेमोलिशन. बिझनेस करपाक सगळ्यांक अधिकार आसा. आमगेले रहिवासी जे आसा ते आपल्या पद्दतीन बिझनेस करता पण बिझनेस करता आसतना तुजो जीव वचचो न्हय आनी तुज्या बिझनेसामुळे लोकांचोय जीव वचचो न्हय हाची खबरदारी घेवपाची गरज आसा. अंदाज करात त्या दिसा धाकटी भुरगीं ह्या घरान आसा बायलां आशिल्लीं सभोवताल जाणटी बायलां आसा तुमी पळयतात आतां कितले लोक आयले ते. अंदाज करात जर कोणाचो जीव गेल्लो न्हय जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे लोक जे आसा न्ही ते सुरी कोयतो घेवन न्ही वॉर्ड मेंबराच्या घरा वतले आशिल्ले. गव्हर्मेंटाचो चॅक आसा हाजेर ना न्हय. सो म्हजें म्हणणें कितें आसा ताका कितें तरी बाबा चॅक पॉयंट आसपाक जाय तुवें कितें हाडलें पळय तें रेकॉर्डींग आसपाक जाय रेकॉर्ड करपाक जाय डॉक्युमेंटाचेर तें ना. सो फाल्यां बॉम्ब हें आतां गॅसीचें जालां फाल्यां बॉम्ब येवं शकता गनां येवं शकता स्क्रॅप यार्डांनी आनी जितली रहिवासी एरियेन स्क्रॅप यार्डां आसा पळय ती राती भितर सगळ्या गांवांक काबार करून वचूं शकता. कोण तरी एक इन्स्पेक्टर खंयचेय तरी डिपार्टमेंटाचो एक इन्स्पेक्टर रेगुलर चॅकअप आसूंक जायो आनी कितेंय तरी तर अननेसेसरी येयले सरप्रायज चॅक आसून कितें तरी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स मेवले जाल्यार ताका इमिजिएटली सील करूंक जाय. पूण तें तशें जायत ना तांकां कोणाचोच कंट्रोल ना म्हणटून ते आपल्याक जाय तें करता नाजाल्यार अशें हो इन्सिडंट पळय आयज जाला हिंगा जाला फाल्यां आनी खंय जातलो. तुमची मागणी आहे की बंदूच जावपाचें होच न्हू मेर्शेन सगळे बंद जावचे कित्याक सगळे 8 आसा म्हण आयकयलेलें चालू जाता मोस्टली ड्युरींग द नायट टायम जाता ह्यो. सो हेकाय लागून आमी काल कंप्लेंट घातला कलेक्टरान हिंगा थिंगाय घातला आनी एक म्हणटा तें कितें हिंगा चड हे आतां पंच मेंबर आहा न्हू वाड्याचो तो हिंगा डिवायड एंड रूल पॉलिसी करूंक सोदता. आतां देखून अशें जालां की थिंगा सोडले तांकां तो सपोर्ट करता म्हणून तो येयना देखून हिंगा काय उठटा इतलो हे येवपाक लागलो सारको भरपूर त्रास जाले सारके नाकान गेलो तोंडान गेलो आनी सापूच इतलो त्रास म्हणजे घरान रावपाक जायना इतले सगळीं झाडां बिडां सगळीं हे कशी जाली करपून गेली रोखडी. सदांच तेंचे कितें आवाजाचो तर आमकां सदांच तांकां हे प्रॉब्लम आमकां आसात पूण कितें करप रातचे तेंच्यांनी थंय व्हरप काळोखान आनी काळोखान सगळे वायरी काडटा आनी जळोवप आनी धुंवर खंयसून येता तोच कळना खंय कितें ते जळयता तें आमकां कळना पूण वास सदां तेंचो काळोखान जळप दिसाचे दिसना न्ही म्हणजे कळटा लोकांक न्ही तांकां रातचे धरता आनी सगळें जळप हे शेतान व्हरप सगळें जळप तो वास सगळो आमकां. आतां तुमी पयले आसा हांगासर बामण बट हांगासर मेर्शे की लोक हांगासर स्थानीक जे मेर्शेकार आसा ते म्हणटा की आमकां जो स्क्रॅप यार्ड हांगा आसा तो बंद जालो जाय म्हणटा कारण अशा तरेचे रातचे हांगा कामां चलता रातभर आवाज न्हिजपाक मेळना म्हणटा कारण ही रेजिडेन्शियल एरिया आसा आनी हांगा स्क्रॅप यार्ड परमिशन दिवपूच पयलीं रॉंग आहा म्हणटा ताका लागून ते म्हणटा बेगींतल्या बेगीन सरकार हांगासर मेर्शे नात म्हटल्यार 7-8 ट्रेन आनीकूय आसा अशें तेंचो दावो आसा आनी ते म्हणटा की हांगासरलो जो मेन स्क्रॅप यार्ड आहा तो बेगींतल्या बेगीन बंद करचो आनी कारण हांगासर रेजिडेन्शियल लोक रावता भुरगीं रावता तांकां रातभर न्हिजपाक मेळना अशी तेंची मागणी केलेली आसा. प्रुडंटा खातीर मेर्शेच्यान रुपेश रावत.